आमच्या वाड्यांतल्या एका घरा बाय 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 रेका तू काय रे पाच संतोष आहे जेक्शन काय झालं गो आज स्पेशल तुवे करी जा स्पेशल कल रांधाप करी जा आज मागीर उठले का पुरा हांव क्लीन करता तुका आज रांदूंक बात बट स्पेशल करी जाय ते कितें स्पेशल आज काल आसा ते पोरीतल्याक उडुपीत काजार असलेले हांव गेल्लेले हा वय वय हा ते काजार जावलो फर्स्ट आमच्या घरा येताली तशा फर्स्ट आमच्या घरा येताला स्पेशल जाय जायले ताका सांगले तू स्पेशल कर म्हणून सवलास हा तशें गे ते आली हांव आसाली क्लोज फ्रेंड 5 वर्सां तो आसाली क्लोज फ्रेंड हॉस्टेलात रावताली आमी हॉस्टेलाचे रांदप आसाली बरेच जायनातले ते जिबे दवरल्यार रुसूत ना ताका आमी थंय इना सांबाळलो ताज्या अंगडीत बसोन ताज्या हॉटेलांत बसोन खावचे हाडले बरे बरे रांदून दितालो तो तशें ताका घरचे रांदप सांगल्यार आसाली भारी खुशी ताका आनी प्राय म्हणटाली बरें रांदल्यार आसाली ताका मस्त खुशी तुका प्राय जाल्याली बाई तू बरें रांदतायली तशें तू रांद जायती बाय तुमकां हॉस्टेलांत आसतनाच एडजस्टमेंट ना म्हूण जालें आतां कित्याक बाय वडिलांनी इतले कश्ट काडना भुरग्यांक शिकोवन दी म्हूण हॉस्टेलांत दवरचे आमकां हॉस्टेलांत एडजस्ट जावंक जायना ते पयशे पाड करूंक इनासमांच्या हॉटेलाक वचून गमाता मारचिंगे तशें न्हय माई आतां वेळ ना आमकां म्हाका क्लीन करूंक कसो क्लीन करता पुरा तू बिगी रांदप कर जायते जाय ओके बाय थँक्यू दवलो ते कांय उणेना 4 घरा वचोन माय तशी माय अशें म्हूण सांगचे आतां ताचे फ्रेंड येताना माय कडेन तुजें रांदप बरें जाता माय म्हणटा देखून ताका शिकयता आमी आज नुस्त्याक पुरो मीठ साड घालता ये बस बस बाय अरे पिंकी आईला कशें आहे अच्छे नाव पिंकी की मजराचे नाव पिंकी मुझे नाव पिंकी ताजे नाव पिंकी माझाचे नाव काले ताजे नाव प्रियांका ताका आड नाव पिंकी इतले व्हड आसा हाचें नांव पिंकी गे हांवें जिंतलें काय माजराचें नांव पिंकी म्हूण खासर चला म्हूण सांगता हाका एक येवन बेसांव मागोवंक जायना गे एज जाल्ल्यांचें खावंक गत्ता बेसांव मागोवंक गत्ता गे माय तू घेत राव काल उलयता तो बाबू माय तू पिंकी कसलो चाक लाडले आवाली पिंकी थंय गाड्याला कुशल आसता थंय तू ये जायते जायत गो जायत हे एस्तेर कितले सुकांत आसा माय लगे कितले एडजस्टमेंट आसा आनी म्हाका आनी मेळोवन सांगतात हांवें एडजस्ट करीचे गे माय फूट ह्या माय आनी सुने मदींच कालन तरी फिट्टींग दवरीचे माय तू कितें रांदून आसाय रांदून जालें बता आनी जेवचें हो माय तू कितली बरी आसाय पूण एस्तेर आसा न्ही तुज्या विशयांत काल जालें काय ना माय मागीर तूं बेजार करताय नाका काय ना बेजार आहे कित्याक बेजार आहे ना आंटी काय ना काय ना म्हळ्यार सांग तूं नाही आंटी ते एस्तेर म्हणून असले तू जिबे आली गी हे शिले ते शिले प्र लोकांमध्ये आसा गी ताच्या विशयी नाका जाल्यार पुरो सांगताय गी छे ना बा ते तशें म्हणचें ना खाले आंटी तू हांव आनी एस्तेर आसा न्ही फाटल्या 5 वर्सां बेस्ट फ्रेंड्स ते सगळे तुज्या लागीं शेअर करता ना बा तशें म्हणचें ना तें खाले आंटी तुका कळीत ना मुखार बरें करता ते तुका तुज्या विशयांत आतांच म्हणजे लागीं गार्डना गेल्ल्या टायमार पुरो सांगले ताणें तुवें सांगचें सत गे सत्य आंटी प्रॉमिस तशें जाल्यार त्या एस्तेलाक
बुधी शिकयचे म्हाका सोडूंक तू नजो ताका. ह्या माय आनी सुने मध्ये आसा पळय अशें फिटींग दवरिचे गी मागीर म्हाका बुद्धी सांगोंक आनी येवंक नजो. म्हाका कित्याक मसोर चवसो ना. एस्तेराचे कानी येता बरीचे घेतले गी म्हळ्यार मागीर माय विशयान कांय सांगोंक येवंक नजो. पिंकी तू हांगा आसाय गे. ओके ओके कॅल्क्युलेटर. मायन जेवण तयार केला दई. काय सगळो दीस एस्तेर माय 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 म्हणून असताय तू. काय झाले. माय तुझ्या विशयान कांय बरें सांगना तरी तू पळय माय पटल्यान माय तशी माय अशी म्हणून असताय. मायल काले सगळे. तू पोर काजारा गेल्ले पळय वय ती सगळी गजाल म्हाका मायन सांगली. तू त्या वाड्या घरांच्या घरा गेल्ले की तशे बरं सांगितला मुजी बाय मुजी बरी. तुमच्या वाड्यांत आल्ली आकई म्हणून एकली आसा न्ही. वय वय हा तांच्या घरा गेली सगळी गजाल सांगली. ते तुवें बसोन खोबरं उलोवचें गे. तशे बरं बाय मुजी सांगितला. ती म्हाका म्हाका कशें कळ्ळें? बरी पळयता गी. आल्ली आकईची गजाल म्हाका कशें कळ्ळें. म्हाका तिचें नांवच कळीत नसलें. मायन सांगल्यान न्ही गे कळ्ळें. तशे बरं करूंक सादितला मुजे बाय. वॉटेवर पूण म्हाका सांगला पळय जायत या आता बायल जेवण तयार केला. ये माय मुजे विशांत अशें पुरो सांगात गे. तशें पुरो सांगची ना माय. म्हाका ती दुवे बरी पळयता. मागीर पिंकी कशें कळले ये विशय पुरा. फाटल्या अशें पुरो उलयता गी माय. माई तू हांगा आसाय गे. वय काल जालें. तुवें काल तेंचेडे रांचेडे बरं सांगलाय तुवें. काल बरं सांगलाय तुवें. काल सांगला तू म्हज्या विशयान पुरा सांगून पुरा येनाय गे थंय हांगा पुरा. हांवें काय सांगला. हांवें काय सांगूला. तुवें तांचेडे बरं सांगू लायलाय. हांवें सांगना. ताणे अशें सांगला याले अशें सांगला म्हूण सांगताय तू. तू सांगनाय गे म्हाका. हांवें सांगूना तुज्या विशयांत. तूं तर म्हज्या विशयान पुरो सगळ्यांनी सांगून येताय. हांवें काय सांगूला. माय तशी माय अशी माय बरी ना माय तशें करता अशें करता म्हणून. तुवें सांगलाय एस्तेल तशें एस्तेल अशें म्हूण सांगून. फाटल्या आला सारी तोपताय. मुखार बरें करून पळयताय दुवे बरी म्हाका. म्हाका सकट पिंकीन सांगला. पिंकी आत्ता कळलें म्हाका. काय बाय. तुझे फ्रेंड म्हणून सांगताय न्ही गे. वय हा आता पिंकीन तुझेय सांगला म्हज्या विशयान ती सांगला. आता ताका बुद्धी शिकयचे. वय वय ताजीच गावा. झगडून आसात माय आनी सून. आयकून म्हजे कितले पोट भरलें गे. म्हाका सांगतात आनी जायत जायत ओके अशेंच जायचे. म्हाका सांगून येतात. पिंकी ओ आंटी एस्तेर कितें जालें. आता सांग हांव कोणाच्या घरा खोबरो उलोवंक येता म्हूण. आता सांग. वय सांग आता सांग. ते ते बेश्टे कुशाले एक सांगले. तुमी सिरियस जावन कन गेले गे. तू कितें आमच्या घरा येवन आमच्या माय सुनामध्ये उजो लावंक आयलाय गे. एकामेका खोबरो उलोवन नाका जाल्लें सांगताय तू. तू पिंकी न्ही तू फिट्टींग पिंकी. फिटिंग पिंकी आली तर बुजाले तुझे फ्रेंडशिप कट. आंटी एस्तेर पॅक कर ना घरा वच तुझ्या पाटी.